पीन आपणाचो कॅन्डिडेट घातलेलो आसा आनी आमच्या सावथ गोवान आसा डॉक्टर श्वेता गांवकर. आयज BSPन दोनूय कडेन कॅन्डिडेट घातलेले आसात, सावथ गोवा तशें नॉर्थ गोवा. सावथ गोवा श्वेता गांवकर आनी नॉर्थ गोवा मिलन वैंगणकर. सावथ गोवा कॅन्डिडेट जो आसा तो आसा डॉक्टर आनी आमी पळय आसा फील्ड वर्क केल्ले आसा पळय तसले कॅन्डिडेट घाल्ले आसा. फिल्डान काम करून लोकां बरोबर लोकांचे दूख, लोकांक कितें प्रश्न आसात ते सुटावे जातले. लोकांक कशे परेन कोण लोकां कडेन पयलीं लागीं येतले आनी कोण लोकांक सजमतलो असले आमी कॅन्डिडेट घातलेले आसात. सो जी पळय आमी डॉक्टर घातलेली आसा ती लोकां बरोबर मिसळूल जालेली डॉक्टर जावन आसा. जी डॉक्टराक आमी पयलें कितें जालें की आमी पयलीं डॉक्टरा कडेन धांवतात. सो ज्या मनशाक लोकांचे दूख कळटा, ज्या मनशाक लोकांचे दुखा प्रमाणे खबर आसता त्या मनशाक आमी कॅन्डिडेट म्हणून विचून काडलेलो आसा. आनी ही कॅन्डिडेट पळय आसा ती आमी स्क्रुटिनी करून आमी ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जालो तिका स्क्रुटिनी करून तिका कशें आहा कितें आहा आमी खबर काडली आनी आमकां कळून येयलें की लोकां बरोबर लोकां पासत वावुरपी बायल म्हणून आनी लोकांक आपणाचे दुख्खान आपणाकूय वांटो घेवपी अशी बायल म्हणून सजमोन आमी तिका सिलेक्ट केल्ली आसा. आनी सजमता की तुमी ती आमकां सपोर्ट करतली म्हणून आनी आमची पळय आसा कॅन्डिडेट डॉक्टर श्वेता हाका वयर काडटली म्हणून. ओके, सो हेच्या पयलीं हांवें इंट्रोडक्शन दिला टू युअर फ्रेंड्स, अदर बेस्ट फ्रेंड्स. सो नाव पीपल नो मी एज अ बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट डॉक्टर श्वेता गांवकर. आय एम अ प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर and now why I have entered into the Lok Sabha election. Everybody will question, so I am here today to clear about it. हांवें पळयलां की खुबशे गोंयकार जे आमचे आसा जे दुखावलेले आसा, खूब बर्निंग इश्यूज चालू आसा. सो आय वील टॉक ऑन फ्यू, पूण आमच्या लोकांचे ते दुख्ख कोण समजना. सो म्हाका ह्या सोसायटीन वावरपाक जाय, तांकां हेल्प करपाक जाय म्हणून हांव इलेक्शनान लोकसभा कॅन्डिडेट जावन येता. सो दॅट इफ आय एंटर एंड रीच इन टू द पार्लमेंट हावस, आय वील रेज दीज इश्यूज एंड गीव फ्रीडम एंड जस्टीस टू माय पीपल ऑफ गोवा. सो कमिंग टू नावडेज वॉट इज गोईंग ऑन, लायक वास्कोन आमी आयकलां की सेक्शुअल एसॉल्ट जाल्लो एका 5 वर्साच्या भुरग्याचेर. मागीर मर्डर केसीस तर ऑलमोस्ट खुबश्यो जाता. गेल्या 5 वर्सां खुबशे अशे केसीस जाल्ले आसा. पूण कित्याक तांकां फास्ट जस्टीस मेळना आमच्या लोकांक, हें सगळें विचारपाक जाय पार्लमेंट हावसान. मागीर कमिंग टू लायक रोड सेफ्टी, आजून कुंडयचो तो बायपास रोड आजून वर्सान वर्स ते चेंजीस करता. आनी ह्या हितूर आमचे खुबशे सादे लोक जे मिडल क्लास लोक आसा, म्हाज्या समाजाचे लोक आसा जे स्कूटर घेवन यो वच करता, तेंचेच जीव वता. सो म्हाज्या लोकांक चड त्रास जाता. जे पयशेकार लोक आसा तांकां हे इश्यूज कळनात. सेकेंडली हांव बायल मनीस, सो बायलांचे जे प्रॉब्लेम आसा, भुरग्यांचे जे धाकटे प्रॉब्लेम आसा, आतां हांवूय बी आवय 2 भुरग्यांची. सो आमच्या सोसायटीनूय खुबशे प्रॉब्लेम जाता जे सांगपाक जाय आमच्या वतीन. ना दादल्यांक ते मे बी टायम मेळना ऑर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस. सो म्हाका दिसता हांव बरे भशेन एक्सप्रेस करूं शकता आनी म्हाज्या लोकांक न्याय दिवंक शकता. आनी म्हाका हांव अशें सेन्सिटीव टुवर्ड्स द फार्मर्स ऑल्सो. लायक आतां संजिवनी शुगर फॅक्टरी बंद दवरलेली आसा आमच्या ऑनरेबल CMान फॉर लायक सो मेनी इयर्स. सो ती एक्चुली इजिली सॉल्वेबल क्वेश्चन तो कित्याक सॉल्व जायना. सो तेचेर एक काम करपाक जाय म्हाका. आनी बाकीचे जे कोल इश्यूज आसा, तामनाथ प्रोजेक्ट आसा, डबल ट्रॅकिंग आसा, ते आमच्या गोंयकारांक चड बेनिफीट जावचें ना. आनी ते बंद करपाक जाय. तेंचें कितें काम चालू आसा, जर तेंच्यांनी डिफॉरेस्ट्रेशन करून दवरलां, हिल करून दवरलां, ते सगळें सेंट्रलाक वचून विचारपाक जाय क्वेश्चन आनी ते प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय. सो म्हाजी हीच लोकां कडेन कळकळीची विनंती आसा की म्हाका मत दिवपाचें. कारण आमी यंग जे जनरेशन आसा, एज्युकेटेड आसा, आमचे इनोवेटीव आयडियाज आसा, आमी खूब बरे बदल घडून हाडूंक शकता सोसायटीन. सो आय थिंक वी यंगस्टर्स शूड टेक अ चान्स नाव एंड हेल्प अवर सोसायटी, अवर कम्युनिटी, एंड आय रिस्पेक्ट एवरीबडी. जय हिंद, जय भारत. इंट्रोडक्शन दिले डॉक्टर श्वेता गांवकर. आता आमचे इश्यूज आसा वास्को कोलाचे मेन मुद्दो आसा आनी आमचे बस स्टँड इनकम्प्लीट आहा.
आनी एअरपोर्टाचे विशय आमी एक रायट कॅन्डिडेट चॉयस केला. आमकां तुमचो सगळ्याच लोकांचो सपोर्ट जाय. ताका मातशें कशी बी करून जिखपाक जाल्यार आमचे सगळे कितें आहा ते इश्यूज पार्लिमेंटाक वचून ती सॉल्व करतले. तुमचे आमी तुमचे कडेन मागता मातशें आमकां सपोर्ट करा.